सगळ्यांत पयलीं तांकां देव बरें करूं म्हणटा. एक्चुअली अनएक्सपेक्टेड आसलें, हांवें चिंतूंक नाशिल्लें की तांच्यानी फक्त सांगलें यो आनी चल म्हणून. पूण अशें सन्मान करले हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें. पूण तांकां सगळ्यांक देव बरें म्हणटा, थँक्यू म्हणटा. आनी तांकां हांव तांकां तें संभाशण आयकतालो म्हणजे कितें म्हणटा तें आयकतालो. हे सीओन केलें ना, हे तांकां इट्स अ टीम एफर्ट. हे सगळ्यांचो हातभार आयला. सगळ्यांत पयलीं म्हणजे आमचो युडी मिनिस्टर आसा ताणें ती फायल क्लियर केली. सगळ्यांत पयलीं तुमकां सांगूंक सोदता की बाबा हे जे क्लियरन्स जाल्ले आसा बिकॉज ऑफ दीस HPCL इशू जो रिजॉल्व जाल्लो आसा 7-8-10 वर्सांचो तो इशू आसलो. एक्चुअली मॅटर 12-13 स्टार्ट जाल्लो पूण लास्ट 7-8 वर्सांचो चालूच आसलो. पण सहा म्हणलें की इट वॉज लकूय जाय, तर टायमीय येवपाक जाय. सो आमी केन्ना दोगांय आसलो म्हणजे सर केन्ना CP आसलो आनी हांवें CO आसलो तेन्ना तो फायल क्लियर जाल्ली. आनी ताका लागून आमकां खूब हेल्प जालो फ्रॉम द युडी मिनिस्टर आनी आमचो लोकल वास्कोचो MLA. तांची ती फायल क्लियर करून आमकां दिली आनी आमचे हांगसर सगळे ते ड्यूस आसा ते क्लियर करपाक पावले. कितें जालें की केन्ना हांव हांगसर CO म्हणून जॉयन जालो एक वायट दिसतालें की जे रिटायर्ड स्टाफ मेन म्हणल्यार कितें आसा ते रिटायर्ड स्टाफ जाले 5 वर्सां जावन रिटायर जावन गेले पूण ताका ते बेनिफीट मेळूना. एक्चुअली कितें जालें की रिटायरमेंटचो पयशे तुका गरज ना ते सेकेंडरी. पण कोणी रिटायर जाता पळय ताका ती पयशे पळोवपाची खूब इच्छा आसता. पूण ते दुर्दैवान हांवें आयकलें की 2-3 जाण जे आमचे रिटायर्ड स्टाफ जाल्ले ते एक्सपायर जाल्ले आसा. इट वॉज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट. सो एक बारीकशें इमोशनल सुद्दां एक आसलें की बाबा तांकां ते ड्यूज दिवपाक जाय जाता तितले बेगीन. सो म्हणून हांवें ते वीथ द अप्रुवल ऑफ द कावन्सिलर खूब सपोर्ट मेळ्ळो. अशें न्ही की फक्त हांवेंच केलें, कावन्सिलराचो सपोर्ट आसलो, ECO सुद्दां आसलो बिकॉज ही इज द सेकंड सिग्नेटरी. तो सुद्दां अकाउंट्स फूल सगळे ते पळयता. सो तांचो सपोर्ट आयिल्ल्या कारणान ते HPCL इशू क्लियर जाला आनी सगळ्यांनी फर्स्ट आमचे फेसान आमी ते रिटायरमेंट स्टाफाचे जे आसा ते ड्यूज क्लियर केले. आनी हो जो आसलो मागीर कितें आसलें की जेन्ना आमी हांगसर खुबशे एफर्ट्स घेताले जशें ते आमचे जे लेबर आसा ते सरान म्हटलें अशें की तांचे जो खूब एफर्ट्स आसा आमी रिकवरी खूब केल्यो. जेन्ना रिकवरी अशें जावपाक लागलें तेन्ना आमकां कळ्ळें की तांचे जे 7th पे जे ड्यूज आसा ते आमचे पगारा शिवाय सुद्दां ते एक अमावंट जो उरता तो आमी क्लियर करपाक शकतात. म्हणून आमी सांगलें की तुमकां न्यू इयर गिफ्ट दितलो म्हणून. न्यू इयरा सारकें हांवें अशें पळोवपाक गेल्यार सद्या तें फायनान्शियल सिच्युएशन जी आसा पळय ती मातशी स्टेबल जाल्ली आसा. एक नेक्स्ट 2-3 म्हयने लागून आमी सॅलरी सुद्दां दिवपाक शकतले अशें आमी सेल्फ सफिशियंट करून दवरलें आसा. हांव तांकां एकच रिक्वेस्ट आसा तांचे सगळे ड्यूज क्लियर जाल्ले आसा. पूण आतां कितें आसा की ड्यूज क्लियर जाले फक्त तुमचे पगार एवरी मंथ पडपाचो ती जबाबदारी आमची आसा. पूण तुमचें काम जें आसा पळय तें एफिशियन्सी मातशी वाडोवपाक म्हणजे बरें आसा. पूण कितें आसा इश्यू की आमी आतां नवे स्टाफ घेवपाक शकना. आमचें कितें आसा की खुबशे ऑब्लिगेशन आसा. नवे स्टाफ घेवपाक मातशें डिफिकल्ट जातलें. पूण आतां आसा ते मातशें तेंची काम आतां जे करताले बरें करतात ते प्लस ते आनी मातशे एफर्ट्स घालून ते आनी रेवन्यू जसो येता तसो मागीर फुडें तांचे डिमांड्स आसतले केन्ना आसा ते बी तांकां कितें एक्स्ट्रा दिवपाक मेळटलें ते तेन्ना ते पळोवया. पण कितें आसा की ताका लागून तेंचें काम मातशें तेंच्यांनी बरें करपाक जाय अशें तेंच्यांनी कंटिन्यू करपाक जाय. सो दॅट आमकांय मातशें हेल्प जातलो आनी आमकां रेवन्यू येतलो आनी आमी तांकां सगळें ड्यूज दिवपाक शकतले फुडें सुद्दां. ऑलरेडी फायल जी आसा ती पावलेली आसा. 40 जे लेबर आसा आतां आमी टेम्पररी घेवपाचें आसा आनी जे आमचे 10-15 वर्सां जाल्लीं आमचे कडेन टेम्पररी कामां ना. हांव मागता युडी मिनिस्टरा लागीं कित्याक बाबा तेंच्यांनी बेगीन जे 15 वर्सां जावन गेली भुरगे तांकां तरी खंय तरी मातशें फिक्स करपाची हेची खूब गरजेची गरज आसा आनी मातशें बेगीन करचें अशी आमची एक मागणी आसा. CP ECO आनी आमचे मंत्री लोक हेंची खूब आभारी आसा की खूब आमचे इश्यू आसलेले ते सगळे सॉल्व जाले आनी आमी तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. इतलेंच. देव बरें.